असो ठराव घेतलो की जिल्हा पंचायती जर पावर दिनात जाल्यार जिल्हा पंचायत बरखास्त करची अशी त्यांची मनाची त्यांनी उलयलो आनी हांगा बाकीचे जे मेंबर आसलेले तांकांय ते पडले म्हणजे सरकारान आमच्या एक फाटली पंचायत मिनिस्टरान म्हणलेलें की पंचायतीक आमी जिल्हा पंचायतीक पावर दिवपाक शकनात तेन्ना आमदार जे आसात 40 ते 60 करपाक जाता पण जिल्हा पंचायतीक पावर दिवपाक शक्य ना म्हणून आमच्या काही मेंबराक हें वायट दिसलें म्हणून तेणें एक आपली पडतडक हांगा व्यक्त केली मिटिंगेक त्याच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां काँग्रेस आसूं वा बीजेपी तांणी सदांच झडपींचेर आड नदर केल्या म्हणून झडपी उलयले. फायल केले अमृत कन्सर्न वॉज द एडवोकेट फॉलो कोण आनी एक पार्ट कोर्टान गेले आमी इन द इयर 2008 आनी हायकोर्ट सरकार सांगता आमी पावर दिलाय ऑफिस दिलाय स्टाफ दिलाय फंड दिला पूण जे फंड ती आमी आमचे हक तो सांगता ते भाशेन 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आमचे सब्जेक्ट्स जे आहाय फंड्स फंक्शन्स फंक्शनरीज हे तुम्ही आमकां दिवपा जाय ते अजून डिवॉल्व जावं ना. आम्ही 100% मागनात दोन्ही कडल्यान पंचायती कडल्यान 100% मागनात किंवा आमदारा कडल्यान 100% मागनात तुम्ही आमकां तातूंत 10% दियात आमी तातूंत सॅटिस्फाय आहात आनी त्याच प्रमाणे आमकां वाडीव फंड दिवचो आमी समाधानान आमी काम करतात. प्रुडंटा खातीर सायो डायस.